फॉर्मेलिनाक लागून रेड मारीत सावन शेगीत तिसरे दिसा मडगांव नुस्तें बाजारात गिरायकान दांडी मारल्या। हेर नुस्तें बाजारातूय हेंच चित्र दिसता। गोंयकार अजूनय घुस्पल्लोच। ताटांतलें नुस्तें खावपा लायकीचें काय भलायकी पिड्ड्यार करपी? सरकार म्हणटा फॉर्मेलिन तपासपी किट बाजारात हाडटा। आमी तपासता, लोकांकूय तपासूनी। मडगांवचे नुस्तें मार्केट हे गोंयांतले सगळ्यात व्हडले नुस्तें मार्केट। पळयात सेगीत तिसऱ्या दिसा ताची दशा। नुस्त्याची पाटी नुस्त्यान खचून भरिल्ली आनी गिरायकूच ना, सगळो सुकसुकाट। नुस्तें व्हरपाक लोक खूब भरपूर केमिकल म्हणून भोव जाली लोकांची आनी सगळे लोक भाजी खावपाक लागले। भाजी आनी चिकन, तांतें, बीफ तसले हांव गेले सगळे। आमगे नुस्तें आयज सगळे तशें उरलें, गिरायक खूब उणें जालें। हॉटेलांनी गिरायक सामकें पातळ। नुस्त्या परस चिकन आनी मटन व्हरपाक लोकांची गर्दी। ताका लागून भायल्या नुस्त्याचेर बंदी घालात म्हणून हॉटेलवाले मागपाक लागल्यात। जालो आमगे रेस्टॉरंटाक कोण नुस्तें येनाय। आयज सकाळीं देखून बाजारांत गेले जाल्यार देखून लोक नुस्त्याक घेवपाक हें कोता। सो आमी आयज तांकां कितें सांगपाचें, सो गव्हर्मेंटान एक कॉन्फिडन्स पोत्तून लोकांक दिवपा जाय, बाबा आमी हें बॅन केलां आनी तूं किट देखून दी, कितेंय दी। आवटसायड फीश आहा जाल्यार तांकां तरी केमिकल मेळटा जाल्यार वाय फूल गोवा हॅज टू सफर? आमी काल फ्रेश नुस्त्याक गेले। सो म्हगे मागणी कितें आसा, तूं आवटसायड फीश आहा तें कंप्लिटली बॅन करपाचें। नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन वा आनी कसली विखारी रसायनां आसात काय ना ते वळखुपी रॅपीड डिटेक्शन किट बाजारांनी मेळटात। चड म्हारगाय ना, फुडल्या 10 दिसां भितर हे किट बाजारांत मेळटले। दर एका गोंयकारान हो किट घेवचो असो उलो आतां काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मारला। आमगे गोंयकार भाव आहाय ते केन्ना हें काम करपा नाय। जो जावं हिंदू जावं, जो जावं मुस्लीम जावं, जो जावं क्रिस्तांव जावं, हें काम केन्ना करपा नाय। कोणागे हेल्थाचें कॉम्प्रोमायज करपाचें। मार्केट बंद जालें। आज हांव सकाळीं 700 मार्केटाक गेल्लो। हांव एकलो मनीस, 8 दिसांनी बाजारांत वचपाचो मनीस। आनी हांव सांगूंक सोदतां एक गोंयकाराक, आतां किट येवपा आहा, तो किट घेयाय आनी चॅक कराय नुस्त्या घेयाय, कित्याक गव्हर्मेंटाचेर कांय विश्वास ना। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान तर आतां त्याच्याकूय फुडलें सांगलां। SGPDAच्या मार्केटांत ते अन्न आनी प्रशासना खात्याक एक कुडच दितले, नुस्तें, भाजी आनी फळां मदीं कितें आसा काय ना ते वळखुपा खातीर। आनी दुसरे वटेन सद्दां आमी नुस्त्याची तपासणी करतले आनी रसायनां सापडल्यार ट्रक परत धाडटले अशें एजंटांनी सांगलें। My demand is that the FDA should continue with regular checkup, and for which wholesale fish market which is going to be constructed, we are keeping a permanent premises for testing of all fish that is going to come in. We will make this provision. This is being made by the PDA. The PDA chairman is here. I am the town planning minister. With this regard, this is our commitment. आमी होलसेल मार्केट एज ए होलसेल मार्केट एसोसिएशन आश्वासन दिता, असले कितें तरी टेस्ट आयले आमकां मेळ्ळे आमी करतले। आमी ओन फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, बाय वेडनेसडे म्हाकाय किट धाडून दिता म्हणल्यार CIFT। हांव चेक करतलो। समज ते गाडयेक खंय तरी फॉर्मेलिन आमकां मेळ्ळे जाल्यार ती गाडी हांगा विकची ना आनी ती गाडी परमनंट ती नुस्तें रिटर्न धाडून दितले। ते खंयच्या नाल्यार ते गांवाक आमी रिटर्न धाडून दितले म्हूण हें आश्वासन आज आमचे गोंयकारा भावाक, भयण्याक आनी सगळे लोकांक हांव आश्वासन दिवपाक सोदतां। मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आनी संदीप तुयेकार।